Makabeuesachem poilem pustok. I. प्रस्तावना. Alexander vorto. Chapter 1. मॅसेडोनियंतल्या फिलिपाचो पूत अलेक्झांडर मॅसेडोनियन थावन येवन पेर्सिया आनी मेदेस देसाचो राजा डॅरियस हाका हारयलो आनी तो थंय राजा जालो. ह्या जैता उदेशी अलेक्झांड्रान आपलें ग्रीस राज आनीक व्हड केलें. तो जायतीं झुजांक झगडलो, मजबूत कोटान भितर आसलेलीं शारां ताणें आपलीं केलीं आनी देशी राजांक मारून उडयले. संवसाराच्यो शिमो उतरून संवसाराचे निमाणे धोडेर पावता म्हणसर जायतीं राष्ट्रां ताणें लुटलीं. पूण हे जिनशी जेन्ना ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलें तेन्ना ताच्या गोरवाक शीम मेर उरोंक ना. एक खोडेगाण झुजारी फौज तयार केली आनी प्रांतांचेर, राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आपलो अधिकार चलयलो. तीं सगळीं ताचे राजवटके खाला आयलीं. तो आतुर्नार पडलो, आपलो मरणाचो वेळ पावलो म्हूण ताका समजलें. तेन्ना ताणें सगळ्या आपल्या मुखेल्यांक, विस्वाश्यांक एकठांय केले. ते सगळे ताच्या भुरगेपणांतावन ताचे सांगात करून आसले. मरचे पयलीं आपले राजवटकेचो एक वांटो तांकां सगळ्यांक वांटून दिलो. 12 वर्सां राजवटकी चलयल्या उपरांत अलेक्झांडर मेलो. ताच्या मरणा उपरांत ताचे मुखेली आपआपल्या प्रांतांचेर राज चलोवंक लागले. ताच्या मरणा उपरांत ते सगळ्यांनी आपआपले तकलेर मुकुट घाल्लो. उपरांत ह्या राजांच्या दायज्यांनी जायतो काळ लेगून आपआपल्या राजवटकेचीं सुत्रां आपआपल्या हातांनी सांबाळून राजवटकी चलयली. तांणी संवसाराचेर अदृश्टां ओडून हाडलीं. अंटिओक एपिफान. इस्रायलांत शास्त समूत सांडलेल्या मनशांचो प्रभाव. त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोंबरी उपजली आनी ही कोंबरी म्हणल्यार अंटिओक एपिफान. अंटिओक राजाचो पूत एकदां ताका रोमाक कैदी करून व्हेल्लो. ग्रीस राजवटकेच्या 137व्या वर्सा तो गाडयेर चडलो. ह्या समयार इस्रायलांत शास्त समूत सांडलेले थोडे जाण उपजले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायलीं अशें म्हणून, चलया आमच्या शेजारच्या भावार्थ्यां कडेन एक करार करुया, कित्याक तांचे सोशिंनी आमी कट सोल्ल्याव तेथून थावन आमचेर खूब विघ्नां आयल्यांत. ही सूचना तांकां मांडली आनी लोकां मदें उर्बेन भरलेले कांय जाण राजाक मेळूंक गेले. भावार्थ्यांच्यो चालती रिती पाळून राजान तांकां रजा दिली. आनी भावार्थ्यांचे चाली प्रमाणें तांणी जेरुसलेमांत एक खेलां रंग बांदलो. सुनोतीच्या दाग काडून उडयले आनी खुशेन वायटाचे चाकर जावन भावार्थ्यांचे सट्टे खाल रावूंक तांणी पवित्र कोरार सोडून दिलो. पयलीं इजिप्तकारांची चळवळ आनी देव मंदिराची लुटमार. अंटिओकस राजान आपलें राज स्थापल्या उपरांत ताणें इजिप्ताचेर हल्लो केलो, कित्याक सिरियंत राजवट चलयतालो तसलीच राजवट इजिप्तांतूय विस्तारूंक ताच्या मनांत जालें. एक व्हड फौज घेवन म्हणजे रथ आनी होती, रणगाडे आनी एक मजबूत फौज घेवन वचून ताणें इजिप्ताचेर हल्लो केलो. जेन्ना आक्रमण करपी देशांत भितर सरले तेन्ना इजिप्ताच्या तोलेमी राजान पळापळ काडली. ताच्या सोबार झुजाऱ्यांक मरणाक फुडो करचो पडलो. अंटिओकुसान इजिप्तांत कोटांनी भितर आसलेलीं शारां जिखून घेतलीं आनी तो देश ताणें लुटलो. 143 वर्सा इजिप्त देश आपल्या ताब्यांत केल्या उपरांत अंटिओकस आपली
व्हड झुजारी फौज घेवन इस्रायलांत भितर सरलो आनी जेरुजाल्यांत पावलो. आपल्या मूर्खपणान तो देव मंदिरांत भितर सरलो आनी तातूंतली भांगाराची वेदी, दिवली जळोवपाचें पॅड सगळ्या वस्तू सयत घेवन गेलो. तशेंच उंडो भेटयताले ते मेज, कोपां, भांगाराची कायल, पड्डे आनी मुकूट लागीं केले. देव मंदिराच्या वोंतींक भांगाराच्यो लेप काडलेलो आसलो, तें लेगून भांगार ताणें खोरपून काडलें. भांगार रुपया सांगाता देव मंदिराच्यो दुडवांच्यो पेटो, ज्यो खेरीत कुडांनी सांबाळून दवरलेल्यो आसल्यो, त्योय ताणें आपल्या देशांत पावयल्यो. आनी हें सगळें घेवन तो आपल्या माय देशांत परतलो. ताणें खून केलें आनी तो व्हडा मूर्खपणान उलयलो. ताका लागून आख्खो इस्रायल देश दुखान बुडलो. राजकोन्नी आनी फुडारी दुखान सुस्कारले. तरणाटे दादले तश्यो तरणाट्यो बायलो बोळ नासलेल्यो जाल्यो. ओस्तोऱ्यांची सुरोपाय बावून गेली. दर एके व्हंकलेन मरणाचें गायन केलें आनी दर एक न्हवरो तिच्या कुडांत बसून दुखां गळोवंक लागलो. आख्खो देश आपल्या वांगड्या सांगाता थरथरूंक लागलो आनी जेकोबाचें आख्खें घराणें लजेन भरलें. मुखेल वसूलदाराचें मध्यस्तीपण आनी आकाराचें बांदकाम. 2 वर्सां उपरांत राजा अंतियोकुसान आपलो एक मुखेल वसूलदार जुडा प्रांताच्या दर एका शारांत पाठयलो. तो आपली बलिश्ट फौज घेवन जेरुजाल्यांत पावलो. जेन्ना तांचे मुखेल अधिकारी परजे कडेन उलोवन तांकां शांती भासायली, परजेन ताचेर विस्वास ठेवलो म्हूण अकस्मात तांणी शाराचेर आक्रमण करूंक सुरू केलें. कितलेंच नागरिकांचे जीव काडले, लूटमार सुरू केली, शाराक उजो घातलो, घरां, इमारती आनी दुर्गां मोडून उडयलीं. मुखेल्यांनी आनी तांच्या सैनिकांनी बायलांक आनी भुरग्यांक कैदी केलीं आनी तांचीं गोरवां वासरां घेवन गेले. तांणी दाविदाचें शार दुर्गां बांदून मजबूत केलें. चारूय वाटांनी उंच दुर्गां आनी मजबूत गोपूर बांदून थंय तांणी देशघातकी लोकांक हाडून दवरले. तशीच दुसरी लूटमार जी तांणी जेरुजाल्यांत हाडलोली तीय तांणी त्या कोटांनी भरून दवरली. तें कोट म्हणल्यार शारांतल्या लोकांचेर आंकांत उबो कोत्ता तसलें जावन गेलें. हे जेंची देव मंदिराचेर जायत्यो वायट परिणाम जावंक लागल्यो. सगळे इस्रायल परजेन ही वायट फळां चाखचीं पडलीं. मंदिरा भोंवतणी निरअपराधी मनशाचे जीव काडले आनी पवित्र जागो बोश्टायलो. जेरुजाल्यांतल्या लोकांक भिरांतीन पळापळ काडली आनी जेरुजालेम विदेशी लोकांची वस्ती जावन गेलें. खास शारांत जीवन आयलोल्या लोकांक जेरुजालेम एक परदेस जालो. त्या लोकांक थंयचो बोळान भायर सरूंक लायलो. देव मंदीर रितें आनी एकसुरें जालें. तातूंत जावपी परबांचे दीस, दुखाचे दीस जाले. पवित्र सनवाराची निंदा जावंक लागली. तिचो अनोद मान केन्ना मस्कऱ्यांचेर पडलो. आदीं जितली तिची महिमा आसली तितलीच आतां तिणें लज भोगची पडली आनी तिचें व्हडपण खोल दुखांत बुडलें. अनभावार्थी चाली रितींची स्थापणी. मागीर राजान आपले आख्खे राजवटकेन एक कायदो भायर काडलो. आपआपल्यो रिती सोडून सगळीं एक परजा जावची म्हूण राजान आख्ख्या आपल्या राज्यांत एक परगोटणी जाहीर केली. सगळ्या अनभावार्थ्यांनी ही परगोटणी मांडून घेतली. जायत्या इस्रायलितांनी तांचो धर्म मांडून घेतलो. कुड्ड्या देवाक योद्न भेटयले आनी सनवार बोश्टायलो. राजान जेरुजाल्याक आनी तशेंच जुडेयाच्या दुसऱ्याय शारांनी लिखीत निरोप दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले आनी सगळ्या लोकांक विदेशी चाली पाळूंक सुरू करच्यो. ह्या फुडें परजेन
अर्पणां येवन पेय अर्पणां देव मंदिरांत भेटोवची न्हय म्हूण आज्ञा घातली. आनी सोनवार आनी परबेचे दीस पाळचे न्हय. देव मंदिर आनी तातूंत आसलेल्यो पवित्र वस्तू बोxttounchê म्हणूनय ताणें परगट केलें. कुड्ड्या देवां खातीर वेदी, उंच स्थानां आनी मंदिरां उबारात आनी तांचेर दुकोर आनी असल्यो मेळ्ळ्यो मोनजाती हुलपायात. आपल्या पुतांची सुनत करची न्हय म्हणून परजे मदें चाल आसली. तिचेरूय ताणें बंदी घातली. आनी धर्मा बाबतींत जितल्या मेल्लेपणान परजेन जिवंक जाता तितलें तांणी जिवचें म्हूण तांकां सत्या दिली. हे परी परजा समूत विसरतली आनी सगळे नेम बदलतली. आनी जो कोण ह्या हुकुमाचेर आड वेता ताका मन्नाची खास्त फावो जातली म्हूण सांगून परजेक भेंकडायली. राजान सगळे आपले परजेक हो कायदो न्हयच जाहीर केलो. पूण परजा तो खरेपणी वेव्हारांत घालता जाल्यार पळोवंक आपले अधिकारी नेमले. तेच परी जुडेयांतल्या दर एका शारांत वेदींचेर कुड्ड्या देवांची पुजा करची म्हूण परजेक हुकूम घातलो. जायते जुदेव ह्या कायद्यांक आपली मान बागोवंक तयार जाले. तांणी आपल्या वायट कर्तुबांनी आपल्या देशाची जमीन बोxटायली. आनी ताका लागून जे कोण नीज भावार्थी इस्रायेलकार आसले ते ह्या मनशांचे बळी जावचे न्हय म्हणून लिपोवन दीस काडूंक लागले. किसलेव म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा वेदीचेर निसणटणाचो कांटालो उबारलो. जुडाच्या भोंवतणच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दारांशी आनी रस्त्यांचेर धूप पेटयलो. समृद्धीचीं पुस्तकां सांपडटात तितलींय ते पिंजताले आनी उज्यांत घालताले. कोणाय लागीं समृद्धीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनी तो समूत पालता म्हूण गोमलें जाल्यार राजाचे परगटणे प्रमाणें ताका मन्नाचें फर्मण पडटालें. अनेक म्हयने कायदे मोडटल्या इस्रायलीत लोकांक शिक्षा दिवंक लागले. म्हयन्याच्या 25व्या दिसा तांणी ओम अर्पणाचे वेदीचेर बांदलेल्या उंच स्थानाचेर येवन भेटयले. ह्या कायद्या प्रमाणें ज्या आवयांनी आपल्या भुरग्यांची सुनत केल्ली त्या आवयांक जिवेशीं मारलीं. तांचे बरोबर तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आनी सुनत करूंक आदार दितल्यांक जिवेशीं मारले आनी तांच्या भुरग्यांक जिवेशीं मारलीं. तरी इस्रायेलांत जायतीं जाणां थीर रावलीं आनी मेळ्ळें जेवणां जावंक तीं घट रावलीं. असलें मेळ्ळें जेवण जेवन boxttounchê स्वातेर आनी पोवित्र करार boxttounchê स्वातेर तीं morunk कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशीं मारलीं. इस्रायेलाचेर खर क्रोध देंवलो. देवाचें उतर हें